येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हादेच्या संदर्भातली कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक वकिलान परवानगी दिलीच कशी? विरोधकांचो प्रश्न. म्हादेच्या विशयावेल्यान विधानसभेत बोवाळ. वेळसावच्या लोकांनी आडयले रेल्वे रूळ दुपेटीकरणाचे काम. रेल्वे अधिकाऱ्यांकडेन मागली जमीन मालकीची कागदां. तणावाचे जालां वातावरण. बेनास्टन बार्रेटोच्या एकोड्या गोलाच्या बळग्यार गोर्डियन एंजलान हारायलो पणजी फुटबॉलर्साक. पुराय वेळात गोल शून्य बरोबरीत सुटलेली मॅच. केपें शिमेवयल्या आमोले गांवांत जपलां धाल्यांतलें वेगळेपण. लग्न करून दिल्ल्या भयणुलांक गांवांत हाडून दितात गावपाची संद. 7 दीस चलपी धालो उलगतले शेनवारा. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादेच्या संदर्भातली कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक परवानगी दिली. हो सरकाराचो न्हू जाल्यार म्हाजो स्वताचो निर्णय अशें सरकारी वकील स्वताच बरोवन दिता. हे जापेक लागून गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान सरकाराक उजरावन काडला. म्हादेक आवय म्हणपी मुख्यमंत्री असल्या वकिलांक कसो कितें दवरता असोय ताचो प्रश्न. म्हादयच्या संदर्भात गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकारान विचारिल्ल्या प्रस्नाक उदका स्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगेसान छापील जाप दिल्या. कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक आमच्या वकिलान परवानगी दिली. ताचेर तिसऱ्या दिसा सभाघरांत बोवाळ जालो. सरकारी आदवोगाद सरकाराचे वतीन अशी जाप कशी कितें दिवं शकता? अशा आदवोगादाक तुमी दवरलो तरी कसो? असो प्रस्न विजयान विचारलो जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका जाप दिवपाचो यत्न केलो. पळयात. 4 नोव्हेंबर 2019 आमी सगळे थंय गेले. एट द सेम टायम आमी म्हळ्यार म्हज्या पक्षान एनजीटीन ही ईसी जी कर्नाटकाक दिल्या ती आमी चॅलेंज केली. ताजे मागीर 20 फेब्रुवारी 2020 सुप्रीम कोर्टान इंटरिम ऑर्डर अलाव केली. कर्नाटकाचें एप्लिकेशन ट्रायब्युनल अवॉर्ड पास करपाक परवानगी दिली. आता जे ओपोजिशन लिडरान उलयलां ताजे एक्चुअली उत्तर काल आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान विनोद पालेकाराक स्टार्ट क्वेश्चन 6A दिलां. कितें दिलां की तुमच्या आदवोगादांनी थंय मॅच फिक्सिंग केलें म्हणून धडधडीत उत्तर दिलां. स्पीकर सर एक मिनिट हांव उलयतां. Match fixing is word is not that word reply. cannot be. Why? Under which rule? sir. No, Speaker under sir. which rule match एक fixing minute. cannot be? My reply is very clear. That you Speaker cannot sir, say point that. of order. Speaker sir, point of order. What is the point of order? At present, this is matter. It is in Supreme Court. म्हणून ह्या मॅटराचेर कितेंय डिस्कस ह्या हाऊसात करता आसतना आन्सर कित्याक दिलें? हांव परत सांगता. आन्सर कित्याक दिलें? तुमी दिलां हें, हांवें उलोवंक ना. आन्सर दिलां which was not discussed even by him, saying that my advocates did not object. Whatever the fact, whatever Speaker the sir, 1 fact, minute. it is given. Speaker sir, एक minute. दिला. I have a point. Speaker sir, तुम्ही जे इश्यूज म्हणतात की मॅटर सब ज्युडिस शुड नॉट बी डिस्कस्ड. आन्सर दी मरे. मॅटर सब ज्युडिस कांट बी डिस्कस्ड. तूं आन्सर दिता, तूं म्हळ्यार तुजो मंत्री आन्सर दिता आनी नाव दिता आदवोगादांचें आनी सांगता दॅट दे हॅव नॉट ऑब्जेक्टेड ऑन देअर ओन म्हणून एकॉर्ड. आमी इन्स्ट्रक्ट करूंक ना. हांव एक सादो मनीस. हांव जाणा म्हज्या आदवोगादाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिता त्या आदवोगादान कोर्टान करपाचें आसता म्हणून ताका हांव पयशे दिता. तुमच्या आदवोगादांनी थंय वचून ऑब्जेक्ट केलें ना, नॉट बिकॉज यू डीड नॉट टेल देम, दिट इज देअर ओन डिसिजन अशें म्हणून आमकां उत्तर दिल्लें आहा. हें हांव म्हजें न्ही, दिस इज नॉट माय क्रिएशन. इट इज स्टार LAQ 6A. स्पीकर सर, इन द स्टेटीच्या इंटरेस्टात परत एकदा हांव सांगता, मॅटर सब ज्युडिस आसा हाजी परत तरी तांच्यांनी व्हर्च्युअल घेवपा खातीर मागलेलें. आमी परत सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट केली की हे आमकां व्हर्च्युअल घेवपाचें ना, इन पर्सन हाजें हियरींग जावचें. ताच्या खातीर हांगा जे कितें जो आमी उलयता, जे कितें डेलिब्रेशन जाता ताजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या केसीर आमच्या बाजून पडचो न्ही. हाच्या खातीर म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा. म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन घेतलें, तांच्यांनी उलयलें, हाच्या खातीर ना तेजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या फाल्यां सकाळी डिसिजनाचेर पडचो न्ही.
म्हणून परत आमी जर घेतले ना एडमीट केले ना जाल्यार आमकां उलोवपाचें ना हें म्हणटलें असलें. म्हाज्याय कडेन तेजी लॉंग स्टोरी जी आसा. लॉंग स्टोरी पळय हांव आय एम ऑन माय फीट. यू कॅनॉट जस्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर भाशण दिवंक जायना तुजें. हांवें पॉइंट ऑफ ऑर्डर तितकेच रेज केला. तुमी कन्सर्न आसा म्हाका दिसता ताजेर तुमी सर एक म्हजो एक पॉइंट असो आहा की जे प्रश्न आमी विचारतात ते प्रश्न जर तुमकां दिसता सारके ना ते भायर उडयता. गव्हर्नमेंट प्रश्नाक उत्तर दिता. प्रश्नाक उत्तर दितना कितें सांगता की आमच्या अदवोगादांनी आमकां विचार नासतना मॅटर सेटल केलें. म्हळ्यार कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक परवानगी दिली तुमकां सांगनासतनाच. आतां म्हजो एक प्रश्न आहा मंत्र्याक, अशे अदवोगादांक तुवें वचून दवरल्या कशें? गोवा 365 खातीर विधानसभेंतल्यान इर्शाद शेख. वेळसाव क्रॉसिंगा लागसार चालू असलेले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचे काम थळाव्या लोकांनी आडायले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याचे पेपर दाखवचे आणि काम करचे लोकांनी मागला. फाटल्या 2 दिसां सावन रेल्वे पुलीस आनी थळावे पुलीस काम चालू आशिल्ले सुवातेचेर पारो दितात. पूण थळाव्या लोकांनी तांकां तांचे कडेन आशिल्ली जमनीची कागदां दाखयली. तशेंच तांचे कडेन जमीन मालकीची कागदाय मागली. पोरण्या फूट ब्रिजाचे काम रेल्वेन सद्याक हातात घेतला. सरकार लोकांचे म्हणणे आयकून घेयना. ताकाच लागून लोकांक आंदोलन करचें पडटा अशेंय तांचें म्हणणें. So last 1 week, they have been attempting to do some work in the pathway that we have kept for our villagers. We have told them, come with your permissions, apply to the panchayat, and we'll give you permission to to replace a damaged cable. But they want to use brute force and do it. The police, railway police came here yesterday. I showed them the documents. I showed them that the area does not belong to them. I also told them that the railway police that we have written to the permanent way people to come and settle their boundary. But they refuse to come. We've been writing to them since November. Then this police inspector yesterday, railway police inspector yesterday, said that he would fix an appointment and come today. In the evening at 5:20, that officer in charge of the permanent way from the South Central Railway, he calls me up and he calls me to Kansalni station. He says, come immediately, I have to catch the 10 to 6 train. We are not free like that. You come at your, and he says, I don't have any documents. I said, you don't have any documents, how do you want to build something? So today also we had the railway police. We have explained to the inspector the same thing, and they also agreed that unless they get written permission from the panchayat, they can't do any work unless they establish that the land is theirs. जाग्याचे ही आमची दिसती पडटी सगळी आमची लोकांची रायट ऑफ वे ती रेल्वे क्लेम करता तेंची म्हूण तेचे खूंय हांबे हे पोस्ट घाल म्हूण तेंगे ती जाग तेंच जायना. सो आम कितें म्हणटा तुमगे प्रूफ कराय आमगे लोकांक कित्याक ही आमची पांयां वाट आमी लोकांनी आमी पुर्वजांनी दवरली सारकी आनी आज पर्यंत लोक उजा कोता. आतां तेणी तिंगा मुखार तेणी स्लिपर गायले आनी आमची वाट बंद केल्या. ही सारकी न्हू. फाल्यां आमी ते हात लायले आमचे केस घातले. आतां कोण आमी अपील करपाचें? गोवोरमेंट आमगे कांय आयकना. म्हळ्यार हें सारकें न्हू. गोवोरमेंट हें कितें कोत्ता तें सारकें न्हू. दीस इज अगेन्स्ट द वील ऑफ द पीपल. गोवा 365 खातीर वेळसावच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिरेस्तारा परत एकदा सोन सड्याचो विशय तापलो. अर्थात हे खेपे विधानसभेत सोन सडो हो वेंचणुकेचो अजेंडा करून दवरला काय कितें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याक विचारलें. जाल्यार ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो आमचो न्हू जाल्यार विजयाचोच अजेंडा. हो प्रश्न मे मेरेन जाग्यार घालतले अशी कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबन जाप दिली. साळगांव कोयर प्लांटावरील सोनसड्यारय एक बरो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येता अशें मायकलान सांगलें. बायो मिथिनेशन प्लांटाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याची ताणें म्हायती दिली. जाल्यार विजयान विचारलें 14व्या वित्त आयोगा वरवीं मडगांव पालिका मंडळान घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाक आदींच 47 कोटी दिल्यात. 7 प्लांटाचे दुडू फारीक केल्यात. जाल्यार मायकल मडगांव प्लांट घालपाचें कशें कितें चिंतपाक शकता? आयकात दोगांचे युक्तिवाद. कंप्लीट रेमिडिएशन जे रेमिडिएशन आहा ते आमी कंप्लीट करतले आनी जो RDF आहा तो आमी एकठांय करून एक जाग्यार थिंगाच दवरतले. 100% थिंगासून आमी व्हरतले ते. बट एज एंड वेन द क्वॉन्टिटी जो आमकां
सिमेंट फॅक्टरी अलाव करतले हाडपाक ते आमी RDF थिंगासोर धाडटले. आतां रायट फ्रॉम 2012 आमी फॉलो अप करताय, नो डाउट यू हॅव सेड ऑल्सो दॅट वी हॅव बीन फॉलोइंग अप. आतां देर आर 2-3 थिंग्स, 2-3 पॉयंट्स. हें तुवें सांगिलां आतां मे देखून तुगे RDF क्लियर करून सॉयल करून दित म्हूण. आतां आय वॉन्ट टू नो ट्रक किती दिसा वताय म्हूण. वाय एम आन्सरींग बिकॉज बेस्टेज कितें हें जाता की पार्ट ऑफ द 20 ट्रक वताय, 30 ट्रक वताय, अनडिटेक्टेड वताय वो कितें वताय ना, आनी खंय तरी 3 MLAs आर इन्वॉल्व देर ऑफ द south. You are putting biomethanation plants, or you are doing something else in that also you clarify. So I have asked you 2 questions simultaneously. One minute. One, whether you are going to put the plants. If you are going to put the plants, what will be the cost? Because cost has देखून allegation झाला. We have to clear these things. कित्याक time and again एक issue जाता. 3 MLAs involved, 3 MLAs involved. आता सोड कोणते नाका. 3 हांव तूं आनी मारगांव MLA. approximately around 60,000 cubic meter RDF is still there at Sansodani. Daily basis जे येता जे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल थिंगा बेल करता, थोडे उरलेले आहा, थोडे आमी बेल करता. स्पीकर सर, हो जो टेंडर जो दिल्लो आहा हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड, तांकां एक टेंडर दिल्लो आहा हो बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक. हांव एक एश्युरन्स दिवंक सोदता ह्या हावजाक की थिंगासोर बरो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येतलो आनी आमचे कडेन जो सालिगांव कलंगूट प्लॅटोचेर जो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आहा तसलोच आमी प्लांट घालूंक सोदता. पयलीं आमी चिंताले 7 प्लांट घालपाक धाकटे 5 TPTचे, पूण आतां आमी चिंतला की एकूच घालया म्हणून, बायोमेथनेशन प्लांट एकूच घालया म्हणून आमी अशें डिसिजन घेतलेलें आहा. थिंगा रेमिडिएशन आमचें जे कंप्लीट जालें, इमिडिएटली वी वील शो यू the complete design of the plant, how it will function, what are the modalities, what we are going to work out, how long it will take for this plant to complete. आमचो प्लांट जो सालिगांव हा तेका आमी फर्दर अपग्रेडेशन चालू आहा तो करप. स्पीकर सर, असलोच प्लांट धाकटो घालीत विदिन अ टाइम बाउंड पिरियड ऑफ 1 year तुमचे तिगांयची गार्बेज प्लस नावेली आमचो लुइजीन फलेरो ते करपाक जाता. म्हणजे अशें म्हणूंक पारना तुमी की हेची नाका आनी तेची नाका, हे सगळ्यांनी म्हटलेलें आहा. This is an issue which has a turf war between 2 ministers of the same cabinet. Multiple agencies are doing the same work, are trying to do the same work. Speaker sir, आमी मडगांव म्युनिसिपालिटी आमच्या पक्षाच्या हातान आसतना आमी रिझोल्युशन घेवन 7 बायोमिथेनेशन प्लांट्स सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान रिकमेंड केल्ली, आमी करूना. तुम्ही एक सायंटिफीक बॉडी म्हणटात, तुम्ही एक एक्सपर्ट बॉडी जे एक मिनिट तुम्ही डेडिकेटेड टू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, तुम्हीच सांगले 7 प्लांट घाला, तुम्हीच आमकां सांगले तुमचे पैसे दिया. 14th फायनान्स कमिशनाचे 30 कोटी रुपया तुका दिले, 47 crores टोटल. तू लास्टाक आतां उठला, कोणाक सांगनासतना तूं आतां म्हणटा प्लांट जातले म्हणटा. स्पीकर सर, एक प्लांट जातले म्हणटा. द होल आयडिया ऑफ 7 plants was, all this while this minister is telling us that there will be a centralized facility in Verna. So Ata, how come Sasuda becomes the centralized facility? Because all along your corporation has been telling us that we have insufficient land there. Now I appreciate you for the work that you are doing of bioremediation. You are feeling I have done your ground and given you. Government did not do it. मुख्यमंत्री फाईल क्लियर करता आणि फाईल वता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कितें म्हणटा की हे तुमगेले न्ही म्हणून. स्पीकर सर, दिस इज अ केस ऑफ इनसबऑर्डिनेशन. मुख्यमंत्र्याक आपले ओन मंत्री मानना, पैसे तुम्ही म्हणून जाय आसले ते आमचे पैसे आमी दिवप न्ही तुमकां, ते दिवन पुसून तुम्ही काम करूंक शकना. मग कितें तुम्ही सरकार हो. गोवा 365 खातीर विधानसभेंतल्यान समीप नार्वेकार. फातर्पेची जात्रे उपरांत जावपी काणकोण केपें शिमेवयल्या आमोले वाठारांतले धालो आपले वेगळेपण जपोवन आसात. 7 दीस जावपी ह्या धालांची सांगता शेनवारा जातली. जाणा जावन घेवया धालांचे वेगळेपण थंयच्या जाणट्यांच्याच तोंडांतल्यान आनी पळोवया हांगाच्यो आगळ्योवेगळ्यो धालो.
दादल्यांचो मान हो बायलांक हितगूज करपाची, सुखदुख्खां सांगपाची, मेकळो स्वास घेवपाची हक्काची सुवात. धालाच्या मांडार येवन मनां मेकळी करपाची परंपरा खूबच पोरणी. देखून धालांक मानसशास्त्राचे नदरेनय म्हत्व आसा. काणकोण केपेच्या आमोले गांवकरवाडीच्यो धालोय पारंपारीक मानसिकतायेचें दर्शन घडयतात. 100 वर्सांचो इतिहास असलेल्या ह्या धालांचे खाशेलपण सांगता शंभू गांवकार. तो म्हणटा लग्न जावन गेल्ले भयणीक गांवांतलो भाव ह्या वेळार आपोवन हाडटा आनी धाला मांडार खेळपाचो मान दिता. तर अणभवुया भयणोलांच्या मोगाळ भावबंधनांनी चिप्प जाल्ल्यो आमोलेच्यो भावपिश्यो धालो. आमची अमास जाली खंयची मालवण अमास जाली पौश म्हणून लागलो म्हणटरी आमी कमेस करताय. म्हणल्यार आमगे जात्रा जाले नंतर आमी कमेस करताय. फातर्पेची जात्रा आमची मेन. ती जात्रा काबार जाली म्हणटरी आमी मरे कमेस करताय. लग्न करून दिल्ल्या चेडवांक तुमगेलो मान बीन आसा म्हणटा. मान आसा. आमी गाण्यांनी तांकां आपयताय. आतां आमची गाणी पळय आतां चालू आहली न्हू ती गाणी तसली आमची. म्हणजे कितें कशें कितें कोणा कोणा आपयतात? सगळ्याक भावान भयणीक आपोवप. म्हणजे जी खंयच्या वर्सा पयलीं आमी भावाचें नांव घेतात, मागीर भयणीचें नांव घेताय आनी भयणीच्या गाण्या भशेन आमी तांकां धालांक आपयताय. म्हणजे लग्न करून हांगासर दिल्ल्या चेडवां सगळ्यांक मागीर त्या सगळ्यांक नांव घेवप. सगळ्या नांव घेवप. दिल्ल्या तितल्या आमच्या गांवां इतली गांवां आसा न्हू दिल्ल्या सगळ्या चेडवांक नांव घेवप. मागीर आमी गाणी म्हणून शास्त्र करता. मागीर आमी लग्न लायताय. लग्न म्हणून करतात. दोग जाण बायले एक चेडूं जाता एक बाय न्हवरो जाता. मागीर गाणी म्हणटात. मागीर आमी भोवणी म्हूण करतात. ती भोवणी काबार जाली म्हणटा आमी एक भुरग्याक हाडून तेजी शास्त्र करतात दुकोर मालस म्हणून. आनी आतां आमची गांवांक आतां 8 दीस कोणाक आमच्या भोवणेक कुंटी करपाक मेळना. अशें हे करून जातरी हांवें 7 दीस जाले म्हणटकीर 8व्या दिसा कडेन आमगे सगळें शास्त्र जाता सकाळी. मागीर आमी दनपारां आमी सगळें शास्त्र करून मागीर आमी घरा वता. मागीर कांय ना आमगे. 21 पावणे 22 मार्गी 21 पावणे 22 मार्गी देवान धाडल्यो रंबायो गे देवान धाडल्यो रंबायो. हे गाणें खंय तरी संकलन केल्लें न्हय. हे गाणें आजुनी मांडार धोलता खेळटा. ह्याच गाण्याचेर कितलेशेच बायलो आज आपलो व्हडलो धालोत्सव रंगयता. धालोत्सव आज पुराय गोंयाक वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयतात. पूण काणकोणाच्या सिमेर आनी केपें वाठारांत येवपी आमोल्या गांवांतलो धालो मातसो जगा वेगळोच. ह्या धालोन भावा भयणीचें नातें कशें दृढ आसता आनी कितली आपुलकाय आसता हें सांगपी हो उत्सव चलता. आनी येता त्या शेनवाराक हाची सांगाता जातली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेनास्टन बार्रेटोन केल्ल्या एकोड्या गोलाच्या बळग्यार गार्डियन एंजन स्पोर्ट्स क्लबान पणजी फुटबॉल्साक हारयलो. दुसऱ्या अर्धात गोल करपाक कितल्योश्योच संदी आसल्यो पूण एका वेळार गोल जावपाक शकलो ना. पुराय वेळात मॅच 0-0 बरोबरीन सुटलेली. It's a fantastic ball from William. Can he do something over here? What a goal! गोवा प्रो लिगातली आयची ही दुसरी मॅच. पुराय वेळान मॅच 0-0 बरोबरीत सुटलेली. उपरांत एक्स्ट्रा वेळेत बेनास्टोन बारेटोन गोल जाडयेचो वेध घेतलो. उपरांत बरोबरी सादपा खातीर पणजी फुटबॉलर्स पंगडान जीव तोडून यत्न केलो पूण तांकां गोल करपाक अपेस आयले. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमा वयल्यान गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा आनी श्यामचारी. FC गोवा खातीर खेळप हें म्हजें सपन आसलें. निमाणे कडेन हें सपन पुराय जालां. आदिल खानान गोवा 365 सांगलें. स्वताक सिद्ध करपाची ही एक बरी संद अशें ताणें सांगलें. प्रशिक्षक जुआन फेर्नांडोक आपल्या कडल्यान खूब अपेक्षा आसात अशें तो म्हणटा. FC गोवाच्या ताफ्यांत आयिल्ल्याची खोशी आदिल खानान गोवा 365 कडेन उलयतना दाखयली.
ईस्ट बंगाला आड जावपी फुडले मॅचीत आदिल खान FC गोवा कडल्यान खेळटना दिश्टी पडटलो. आय लीग, इंडियन सुपर लीग आणि हेर प्रतिश्ठेच्या लिगांत खेळपाचो बरोच अनुभव ताचे कडेन आसा. What do you feel after coming back and playing for your hometown club, that is FC Goa out there? It's amazing, yeah. It's amazing the feeling what you get when you come back and play for your hometown. It's always a special thing for anyone. So I'm very excited. I'm waiting for matches to start now, for me, and let's see how it goes for me. Then tell us about that journey. Now you have signed, you have come back for FC Goa. Like almost the league is almost coming to an end. So what is the pressure? What do you feel about coming back at this point of time for FC Goa? There's not a pressure, essence, because I played for so many years now. That pressure thing has already passed, coming back to the half season, like almost in the end, coming to FC Goa, it's slightly different for me because they have a different style of play. It's not completely different because the way we were training in Hyderabad FC, it's almost similar, but there are some new thoughts what I have to learn to justify my presence in the team for FC Goa. Yeah. How is the training under the head coach of FC Goa? I know you're about to start. See, being a Spanish, mentality, we already know that they like to kick a lot of ball position and play amongst each other. Even from they start from the back. So I think it's similar with our Hyderabad coach, Manuel Roca. Is almost the same style of play, but they have different thinking. So that's what I have to grab, and I need to know what exactly coach need here in FC Goa. So I think I'm working on it. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जालो ना. वातावरण सामान्यच असलें. पणजे उण्यांत उण्या 20.7 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. 28 जानेवारीच्यान गोंयांत फुडले 5 दीस सुकेच वातावरण आसतले. तशेंच फुडले 3 दीस उण्या तापमानात व्हडलोसो बदलय जावचो ना. हवामान खात्याचो अदमास. फुडले कांय दीस गोंयांत सुकेच वातावरण, उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. ते उपरांत उण्या तापमानात ल्हव वाड जातली. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची सुचोवणी ना. मळब नितळ आसतले. सकाळच्या वेळार दव पडटलो. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.